नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. 500च्या नोटीस ना 2000च्या नोटीक उठाव ना. केंद्राचो पैसे एक्सचेंज बंद करपाचो विचार. वेंचणूक आयोग म्हणटा इलेक्शनाची शाही बँकांनी नाका. या शेनवारा बँको सिनियर सिटीजनांकूच उक्त्यो. 2017च्या इलेक्शनाक मतदार 10,85,000. सुमार 16,000 गेले. 19,000 नवे. 510 पोर्तुगीज सिटीजन्स. गोयच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी सुरू केली तयारी. येता त्या कॅबिनेटात 7th पेची फायल पास करता. तो मेरेन इलेक्शनाचो कोड लागचो सो ना असो दिसता. मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो. जीएसटी नेम पास करूंक 2 दिसांचे अधिवेशन. गोवा सुरक्षा मंचाचे 3 उमेदवार जाहीर. साखळे आमोणकार, मया गांवकार, शिवोले रायकार. न्हयांच्या नॅशनलायझेशनाक तेको. ऑनशोर कसिनोय नाका. आणि काणकोणा पाळवल्या सीआरझेड ऑथॉरिटीन 11 खोपी उडयल्यो मोडून. सीआरझेड नेम म्हणून बांदिल्ल्यो खोपी पाळवल्या. पाटणे, खोला 3 बिचांनी टीव्हीचे इन्स्पेक्शन. $500,000चे नोटी बंद करून 9 दीस जाले. परिस्थिती जाग्यार येना. नव्यो 500च्या नोटी पावंक ना. 2000च्या नोटींक उठाव ना. ब्लॅक मनी एक्सचेंज करून बँकांनी पार्क करप चलना म्हणून केंद्र सरकार आता पोन्ने नोटी एक्सचेंज करपाचे बंद करपाचो विचार करता. फक्त डिपॉझिट जातले. दुसरे वटेन वेंचणूक आयोगान मतदानाची शाही बँकांक दिवचे न्हय म्हणून स्पष्ट निर्देश दिल्यात. बँको ह्या शेनवारा फक्त सिनियर सिटीजनांक उक्त्यो. आयतारा बंद. मोदी सरकारान 500 आनी 1000च्यो नोटी बंद करून 9 दीस जाले. परिस्थिती जाय तशी जाग्यार येना. मार्केटांत एटीएमांनी फकत 100 आनी 2000च्योच नोटी. गोंयांत अजून 500च्यो नव्यो नोटी पाविल्ल्योच नात. 500च्यो नव्यो नोटी नात आनी मोड नाशिल्ल्यान लोक एटीएमांनी 2000च्यो नव्यो नोटी उखलूंक तयार ना. लोक आतां एटीएमांनी वतात आनी 2000 सकयलो अमावंट काडटात. ताका लागून 100च्यो कितल्यो नोटी सप्लाय केल्यो तरी उणेच. ह्यो पळयात एटीएमांतल्यो कांय स्लिपी. चडशे लोक 100च्यो नोटी घेवन 2000ची नोट नाका म्हूण एटीएमांनी असो ऑड अमावंट काडटात. इतले मजगती कन्वर्टरांक लायनीक उबे करून वळखपत्रांची तरतरेची नाडपेन्नां करून बेहिशेबी करन्सी बँकांनी एक्सचेंज करपाचे प्रकार चडार पडल्यात. हाका लागून केंद्र सरकार बँकांनी नोटी एक्सचेंज करपाच्यो बंद करपाचो विचार करता. नोटी फक्त डेपॉझिट करूंक मेळटल्यो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण 1-2 दिसांत केंद्रा कडच्यान हाचेर फर्मान येवं येता. कोऑपरेटिव्ह बँकांची परिस्थिती सापूच वायट जाल्या. एसबीआय आनी आयसीआयसीआयच्या चेस्टांतल्यान नव्यो नोटी कोऑपरेटिव्ह बँकांनी पावना म्हूण तांचो बोवाळ पडला. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार म्हणटा प्रॉब्लम आसा खरो, लक्ष घालता. 200 कोटी 100ची नोटी लावन बारीक बँको आहा पळय कोऑपरेटिव्ह तिंका सॉलिड प्रॉब्लम तांकां बारीक कॅश पावत ना. तुमी लक्ष घालपाक शकता हितून? न्ही लक्ष घातलेलो आसाच. तिंका बारीक कॅश म्हणटा ती पावना. प्रॉब्लम टोटल एलिमिनेट जाल्लो ना पूण प्रॉब्लम हॅज बीन रेड्युस्ड. कमी जाला रे. म्हणजे जे पयल्या 2-3 दिसांक जी गडबड गोंदळ आनी रांकेच्या रांक्यो क्यूज आसल्यो पळय दोज हॅव बीन reduced greatly. By the end of this month, everything will come to normalcy. नोटी बदलतल्यांचेर नजर दवरूंक म्हूण सरकारान बँकांक नोटी एक्सचेंज करूंक येतल्यांच्या बोटांक शाई लावंक सांगल्या. मात केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक मतदाना वेळार कोफुजांव जाल्ले नाका. इलेक्शनाची शाई बँकांक दिवची न्ही म्हूण केंद्रीय आयोगान राज्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांक स्पष्ट निर्देश दिला. Commission has given a written instruction that we should not give any from our stock. Usually we don't keep any stock with us. No, because indelible ink is requisitioned during the time of election. Communication has come from the commission that even if we have a stock, we should not give it to them. Give a part with our stock. These inks are having their shelf life. Even if it is applied, it will last, I think, how much? 1 week to 2 weeks. So before election, definitely we are going to, once it is announced, we are going to check the supply so that there should not be any misuse of the inks. नव्यो नोटी बदलपाक म्हूण लोकांच्यो एटीएमा भायर लायनी सोंपच ना. लोकांक कॅश आशिल्ली एटीएमां सोदूंक धकसपाटे जावचे न्ही म्हूण टॅकी भुरगे एक नवे मोबायल ॲप्स आनी वेबसायटी काडटात. आतां कांय अश्यो वेबसायटी आनी मोबायल ॲप येवंक लागल्यात. त्यो सर्फ करून एटीएमांनी कॅश आसा काय ना तें कळटा.
cashNocash.com ह्या मोबायल ॲपाचेर तुमी जंय आसात थंयच्या लागसारच्या एटीएमात ते खिणाक कॅश आसा काय ना तें कळटा. फोंडेच्या कांय भुरग्यांनी फोंडेकारां खातीर म्हूण बँक अँड एटीएम स्टेटस आमी फोंडेकार हे नांवान ॲप लॉन्च केलां. 500च्यो नोटी अजून मेरेन गोंयच्यो बँको आनी एटीएमांनी पाविल्ल्यो ना. 500च्यो नोटी पाव मेरेन 2000च्यो नोटी कोण उखलचो ना. सद्याचे परिस्थितीत 2000ची नोट व्हरप म्हणजे समोरच्याचो गल्लो रिकामो. बाजारकार आनी पसरकार अजूनय 100च्यो नोटीच विचारता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत 2017चे वेंचणुकेक मतदानाची तयारी सुरू जाल्या. सादारण 16,000 मतदार गेले, 19,000 नवे आयले. विधानसभा इलेक्शनाक मतां मारपी वोटर्सांचो वट्ट आंकडो 10,85,271. 18 ते 19 वर्सांचे 19,000 नवे वोटर्स जाल्यात. तातूंत बायलां परस दादल्यांचो आंकडो चड. पुर्तुगीज नागरिकत्व आशिल्ले 510. पूण जे लोक ताजे भायर आसा त्या लोकांचो एनरोलमेंट जायना, त्या खातीर स्पेशल कॅम्प घेवन स्पेशली आयतारीचो घेतात. इतलेच खातीर की आयतारा आमी अशें धरतात की सगळे जाण फ्री आसतात आनी त्या दिसा सगळ्यांचो एनरोलमेंट जावचो, जो लेफ्ट आउट कोण आसा तांचो, त्या खातीर आयतारीचो आमी स्पेशल कॅम्प घेवन इलेक्शन रोल हो परफेक्ट जावचो ह्या खातीर आमी हे केल्या. So total number of forms received during the summary revision was 1,55,995. Out of which 46,700 were Form 6, that is inclusion of new names. Form 7 is 15,293. Form 8, that is correction, is 89,207. Form 8A is 4,795. Almost in Form 6, 90% forms have been accepted. Similar is the case for Form 7. Form 8 maximum have been accepted. Form 8A similar is the same. So this is the district-wide deletion report in which I hope all of you must be interested. We are having 40 AC and the dead electors have been 9,790. Shifted means from the previous hour record they shifted to the new place. They themselves apply or through door-to-door verification by the BLO. That is 4,980, roughly 5,000. Portuguese nationality, those who have acquired, is 510. Absentee voters and others is 867. And normally when we compile data, we look into Form 7. Especially since Goa, a lot of people are going into this to acquire Portuguese nationality. So we especially inquired from our ERO how many such names are there. So 510 cases have come. This was the summary revision, but after that continuous updation will carry on till the names can be added if you know the rules till the last day of nomination. So technically speaking, 10 days before nomination people can file for inclusion of their names. Actually, you want some more figures? Already we have started trainings. We have started trainings of the officers. So far, Election Commission has introduced a new concept of leadership and motivation training for the senior officers, those who are in the supervisory capacity. The total 300 roughly 50 persons have been trained in the leadership and motivation training. So we hope, because election is a team process, so teamwork will be better this time. And another thing is happening is for the returning officers, we are going to have a certification course. They are specially trained for different roles and responsibilities of the returning officer under the direction of Election Commission of India, and they all will be subject to examination. If any officer fail in that, then he will be taken away from the electoral process. So that will also ensure that they are better trained, they are aware of all the legal provisions. There was an administrative reorganization in the North and South district, in which Ponda Taluka was shifted from North district to South district. And in election database, we were maintaining the district election officer for Ponda was earlier North, but recently, just last week, we got approval of Election Commission of India. So now Ponda Taluka having 4 assembly constituency, Ponda, Priol, Shirota and Madkai. That these 4 will become part of South District now, from election point of view also.
येता त्या कॅबिनेटात 7th पेची फायल पास करतले म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार सांगता. तो मेरेन तरी खंय इलेक्शन कोड लागचो ना. जीएसटीचे नेम विधानसभेत पास करून घेवंक डिसेंबरात 2 दिसांचे अधिवेशन घेवपाचो सरकाराचो प्लान आसा. लोकसभा आणि राज्यसभेत नेम पास जाले की गोयचे अधिवेशन जातले. पणजे सायन्स सेंटराच्या कारवाई उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. 7th पे सरकार नोव्हेंबरा सावन चालीक लावपाचो आशिल्लो. विधानसभेत घोशणाय जाल्ली, मात पयशांचेर सगळें हाडलां. 7th पे बेगीन लावचो म्हूण सरकारी कर्मचारी प्रेशर हाडटात. सरकारी कर्मचारी संघटनेन मोर्चाची शिटकावणी दिल्या. मुख्यमंत्री म्हूर्त फुडें धुकलीत आसा. कॅबिनेटान तुमी 6 पेची फायल मूव करतले अशें तुमी छापतात मरे आनी मागीर म्हाका तेतून खरें काय खोटें तें सांगचें पडटा. पूण आय एम आफ्टर इट. द फायल इज इन मोशन आनी येणाऱ्या कॅबिनेटाक येवंक जाय हें हांवें चीफ सेक्रेटरीक सांगलेलें आसा. कंडक्ट लागचो ना म्हणून कोड ऑफ कंडक्ट इतलें कितें हे पळय पोरूं लागलं म्हणून. पोरूं म्हणजे 5 वर्सां पयलीं. आदल्या फावटी आमी 18 मार्चाक विधानसभा अस्तित्वांत आयल्या. 18 मार्चाक इलेक्शन बेगीन जाल्लें आसा. 18 मार्चाक विधानसभा अस्तित्वांत आयल्या. त्यामुळे 18 मार्चा पर्यंत 17 मार्चा पर्यंत आमी आसा मरे. जीएसटी एप्रिल 2017 सावन चालीक लागता. लोकसभा आणि राज्यसभेत जीएसटीचे नेम पास जावपाचे आसात. ते जाले काय सरकार डिसेंबरात 2 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन आपोवन जीएसटी नेम पास करून घेतलो. ओके. आणि असेंब्ली सेशन बी घेवपा खातीर फायल मूव केल्या डिसेंबरान 2 दिसाची ना अजून काय ना विचार आसा हय करपाक जाय. पूण आफ्टर वी गेट द नॉड फॉर दॅट जीएसटी इन द पार्लमेंट 2 दिसाचे आसतले हय असल्यार 2 दीस आमचे एक सप्लिमेंटरी डिमांड्स आसतले. ओके. आणि ते काय व्हडलें काय ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक ब्रेक.